आप पार्टीन वचपाचो, कारण तेणी आमकां एक प्रॉमीस केल्लें तुमकां तुमच्या प्रेसान आसलो हो विशय पयलीं की इलेक्शनाक पयलीं आमी मायनीचो इश्यू आसा ते रिजॉल्व करतले आनी मागीर विशय सॉर्ट आउट करून दितले म्हणून त्या कंडिशनाचेर त्या जर मायनींग वर्करांचो इश्यू मोकळो जाता, क्लियर जाता थ्रू सुप्रीम कोर्ट आनी हें केलें की सुप्रीम कोर्टाची केस आसा जी 1987ची केस आसा ती केसीची आमी फुडें काडून ते करतले आनी इनिशियली थोडें कामूय केल्लें अशें करूंक नाशिल्लें काम केलें तर ते फुडें काय जावन तेजे नंतर हांव पॉलिटिक्सान लिप्त रावलो फुडें कसलें इलेक्शन जाल्या नंतर फुडें पॉलिटिक्स म्हणून हांवें केन्ना करूंक ना म्हाजो जो पयलींचो आवडतो विशय आशिल्लो तो कामगार क्षेत्र आनी शेतकरी हो पयलीं पासून म्हाजो विशय आसा म्हादय अभयारण्य आसा नेत्रावळी अभयारण्य आसा ताच्यो जमनी भायर काडपाचो विशय आसा हे सगळे पयलीं पासून हांव करीत आनी ते फील्ड म्हाजें आवडटा फील्ड राजकीय फील्ड हांव आवडटा न्ही राजकीय फील्ड जे हांवें राजकीय घालें ते चॅलेंज म्हणून एक्सेप्ट केला मागीर ते 2007 इलेक्शन आसूं किंवा आतांचे पॉलिटिकल इश्यू आसूं तर तेका लागून हांवें एका डिसिजन घेतला की हेजे फुडें राजकीय क्षेत्र आसा तातूंत अलिप्त रावप आनी जे म्हाजें मेन काम आसा कामगार क्षेत्राचे आनी शेतकाराचो विशय आसा तो घेवन हेजे फुडें काम करप असो हांवें निर्णय घेतला आनी ऑलरेडी आज हे राजिनामो सबमीट केला तांकां आनी तांकां सांगलां की हेजे फुडें हांव तुमचो प्रायमरी मेंबर सुद्दां आसचो ना तशें हांवें क्लियर केलां